आज आमी पळयलां जाल्यार आमी जायतीं जाणां मागणें आयकोवची जाल्या मागणें करची जावं ना मागणें आमी जावना ताचे मागणें आयकलें हाचे मागणें आयकलें मागणें करता आसतना आयदनां धुलीं आंगण झाडलें आनी पुलां काडलीं ओवळी केली कितें कितें आनी कितें कितेंय केल्यार जाता म्हूण आयच्या जिवनांत आमी चिंता जेजून त्या प्रमाणे न्ही तें मागणें आयकोवचें शिकोण आयकोवचें ओके मागणें आयकोवचें कितें तूं तें मागणें जा तुका मागणें करूंक कळीत नाय तुका मागणें करूंक कांय कळीत ना वचो आनी जेजू मुखार राव आनी सांग जेजू 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 म्हण कितले फुडें तुका सांगो जाता तें तुवें सांगलें जाल्यार तेंच एक मागणें आज आमकां कितें जालां हांगी म्हळ्यार आमकां थोडे फुडें जाणवाय चड जातना थोडे फुडें बाळबूज चड उणें जाता त्या खातीर आमी कितेंय करता आमी तें केल्लें सारकें म्हूण चिंता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परत ह्या शिकोवणेक तुमकां व्हरतो स्वागत मागता ह्या वर्त्या दिसा तुमी सांगाता मेळोन आमी एकामेकाच्या जिवनांत भागीदार जाता आसतना सोमेचें वर्तें म्हूण आमी हांगा येवंक अत्रेकता सोमी आमकां परत परत आपयता ताच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जावं सोम्याच्या जिवनांत भागीदार जावंक आपयल्ल्या आमी सोमेचें व्यक्तित्व कितलें समजून घेतलां आनी एका मनशाचें व्यक्तित्व आमी समजून घेनासतना त्या सोम्याचो अनुभव करचो जाल्यार कसो म्हणल्या विशयान म्हाका एक चिंता पायलें त्या देखून हांवें चिंतलें सोम्याच्या व्यक्तित्वा विशयान द पर्सनालिटी ऑफ जीजस हाचे विशयांत आमी थोडे उल्लेख करया म्हूण हांवें चिंतलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू वंदान जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 म्हज्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें जेजू आमकां सदांच ताच्या वाटेंत चलोंक शिकयता वाट म्हळ्यार आमची घरांनी वाट आसा पळय घरा वचोंक तसली वाट न्ही ती आतां आमी हांगा थोड्या जाणां वाट विसरता म्हणटा ते आतां सिटी सेंटराक वचोंक वाट खंयची आनी ती आमकां सांगतात अशें वचो जाय अशें वच हांगा जर आमकां बीजे KSRTC वचत जाल्यार कशें वचचें म्हणून सांगल्यार आमी इमिडियटली तांकां वाट सांगता पयसुली वाट आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां शिवमोगा वचोंक आसा ते जाल्यार ते 2-3 वाटो दाखयतात ते जाल्यार आमकां खंयची लागशिल्ली बरी खंयची आसा रोड खंयचो बरो आसा ती वाट आमी सर पूण जेजूच्या वाटे विशयांत आमी म्हणटा आसतना जेजूचो वाट म्हणटा आसतना जेजूची आनी एक वाट न्ही तोच वाट आमकां दाखयता आनी त्या वाटेंत आमी चलत जाय तर ती वाट आमकां कळीत आसा जाय आनी कळीत अशें म्हळ्यार कितें तेजें व्यक्तित्व थोडें आज आमी पळोवया पयल्यान पयलें इज ए मॅन ऑफ प्रेयर मागण्याचो मनीस तो जेजू संपूर्ण तरां आपल्या बापा लागीं एक जाल्लो जाल्यार बोवा परबायता मागण्याचो मनीस मागण्यान केदांय ताणें उणें करूंक ना आपूण देवाचो पूत म्हाका मागण्याची गरज ना हांवच मागणें म्हूण ताणें म्हणोंक ना हर एका घडये ताच्या लागशिल्ल्या तेका सिसांक पेद्रो जुआंव आनी जाकोब हांकां घेवन तो मागण्याक वेतालो ताच्या सिसांक ताणें विंचा पयलें अख्खी रात तो मागण्यांत करशिल्ली ताणें कित्याक म्हळ्यार बापा लागीं मागोवन जें कितें जाय त्या प्रमाणें आनी तशें मागण्याचो म्हणटा आसतना थोड्या वेळाक मात न्ही सिसांक विंचतना मात न्ही हर एक घडये मागणेंच आनी त्या खातीर ताच्या त्या जेसेमनी मोळ्यान तो आसतना आपल्या सिसांक तो म्हणटा 1 घंटो तुमकां म्हजे खातीर रावोंक जावना गी म्हळ्यार मागण्यान तुमकां करसूंक जावना गी ताचेन तूं उल्लेख करना सान पावलो कितें म्हणटा कळमीत नासतना मागणें करा हर एका वेळान मागणें करा आज आमी पळयलां जाल्यार आमी जायतीं जाणां मागणें आयकोवची जाल्या मागणें करची जावना मागणें आमी जावना ताचे मागणें आयकलें हाचे मागणें आयकलें मागणें करता आसतना आयदनां धुलीं आंगण झाडलें आनी पुलां काडलीं ओवळी केली कितें कितें आनी कितें कितेंय केल्यार जाता म्हूण आयच्या जिवनांत आमी चिंता जेजून त्या प्रमाणे न्ही तें मागणें आयकोवचें शिकोण आयकोवचें ओके मागणें आयकोवचें कितें तूं तें मागणें जा तुका मागणें करूंक कळीत नाय तुका मागणें करूंक कांय कळीत ना वचो आनी जेजू मुखार राव आनी सांग जेजू 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 म्हण कितले फुडें तुका सांगो जाता तें तुवें सांगलें जाल्यार तेंच एक मागणें आज आमकां कितें जालां हांगी म्हळ्यार आमकां थोडे फुडें जाणवाय चड जातना थोडे फुडें बाळबूज चड उणें जाता त्या खातीर आमी कितेंय करता आमी तें केल्लें सारकें म्हूण चिंता
आराधन घालता हांव आनी खंय घेवन वता हांव आनी आमच्या आतां तूं आसता हांव ते चलोनूच आसता. आतां डिफरंट टायपाचे JBL आनी डिफरंट सावंड्स आमकां मेळटात, ल्हान मेळटात, व्हड मेळटात, कसं जाय तशें दवरूंक जाता. ताका आमी एक प्रामुख्यता दिवंक जाय. आमी मागचें म्हळ्यार आमचो संबंद देवा सांगता एक करून घेवंक आमी देवा सांगत आसूंक जाय. त्या खातीर तशें आमी आसले उपरांत आमचो अनुभव आमी वांटून घेवंक जाता. जेजूनी तितल्यान केल्लें. आपल्या बापा सांगता एक जावन तो जेलो, ताचे उपरांत आपल्या पब्लीक परगट चिणयेंत तो लोकां सांगता एक जालो, लोकां सांगता मेळ्ळो, लोकांक जायते शिकयलें आनी त्या मागण्याचें फळ जावन तो जायतीं अजापां करूंक शकलो. कित्याक तो म्हणटा बाप म्हजे सांगता आसा आनी हांव बापा सांगता आसा. जो कोण म्हाका सत मानता तो बापा सत मानता. जो कोण बापाची वळख ताका आसा ताका म्हजी वळख आसा. म्हळ्यार तशें तांचो संबंद, तसलो संबंद रसच्याक आमची मागणी आमकां कुमक करचे शिवाय आमी फकत कितेंय मागण्या म्हळ्यार कितेंय जाता, कशेंय केल्यार जाता म्हणल्यार जिन्सार आमी वचोंक नजो. ताका पवित्रपण आसा. आत्मीक सगत मेळिल्ल्या मेळटा म्हूण आमी चिंतूंक जायना. त्या खातीर तर आज जायती देवांचपणां उदेल्यान जाल्यार त्या देवांचपणांत आमी भागीदार जावंक जाय. आमी हांगा सनातनचे नव्यान आराधन आनी मीस भेटयत आसतना जायतो लोक येता. फातरपेच्या वर्त्या देवस्थानाक कितलो लोक येता. दैविकाच्या रेतीर मंदिरांत आसता त्या देवस्थानाक कितलो लोक येता. कित्याक तांणी घरा बसून तो कालें करी येताले ना. तांकां तो अनुभव सौम्य सांगता थोडो वेळ करचुचो. एकलो तरणाटो आज सकाळीं म्हणा लागलो, फादर त्या दैविकाच्या रेतीर मंदिराक म्हाका येनातल्यार म्हाका कितेंगी चूक केल्ल्या बरी जाता. थंय येवन इतल्या पुरबाय तरान त्या सौम्य सांगता आसचें, ती शिकोण आयकोवची, त्या आराधना भागीदार जावचें, मिसांत हांवें भागीदार जावचें. मिसांत हांवूच त्या याजकाक सांगता भागीदार जावन ते मिसाचें बलिदान भेटयलो तो अनुभव म्हाका जाता. पळया त्या देखून जें कितें आज ऑनलायनीर मेळटा तें आमी काडून बसल्या जाल्यार आमचें जिवन सुखीदार जातालें. आनी क्रमेण आसली जर संपूर्ण वत पडटना कशें तें सुखी झाड जाता गी आनी सुकता गी. त्याच प्रमाणे आमी जिवाळ दवरिनातल्यार आमच्या जिवानी त्याच प्रमाणे जाता. त्या खातीर जेजून अपुरबाय तरान कितें केल्लें, सौम्य सांगता सौम्यान आपल्या बापा सांगता वर्तो संबंद रचून घेतलो आनी तांचो संबंद व्हरता. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही आमकां जो सांजेल 15 अध्याय, तुमी म्हजे थंय एक जावन रावात. म्हजे थंय एक जावन रावनांतर तुमी येतेच फळ दिवंक शकनात. तुमकां कातून उडयतले, उज्यान लासतले. कित्याक म्हजे थंय एक जावन रावल्यार सकत म्हजे थावन तुमी घेतल्यात. तुमचे थंय आशिल्ली उर्बा म्हजे थावन जाताली, आत्मीकपण वाडटालें. कित्याक तुमी म्हजे सांगता एक जावन आसात. आनी केन्ना दाखोवली सांगता पांटो एक जावन रावता, ताका दाखोवल जायतें खाण दिता. त्या खाणा देखून ते पांटो बऱ्या तरान पांचसो जावन तो वाडटा आनी वाडल्या उपरांत त्या पांट्यांत येतेश्ट फळ जाता. त्या देखून आमकां जैतेवन जावच्या गापोना, आमकां फळ दिवच्या गापेलां. फळ दिवची वर्ती मोगाचीं भुरगीं आमी जावच्याक आमकां पयलें जावन आसा. आनी तशें म्हणटना फळ आमी दिवचें म्हळ्यार देवा सांगता एक जावन रावल्यार मात जाता, जैत जोडूंक जाता. विक्ट्री सक्सेस हें म्हणून आमकां जाता थोड्या तेंपा. पूण फळां बरीं जावच्याक हर एक वर्स एक रूख फळ दिवनूच आसता. फळ दिवनूच आसता. एक वर्सा ताणें फळ दिनातलें आमी म्हणटा कालें ईट उणो जालो काय, कितें जालें, इल्लें कोणून ताका हाजा करना, ताका ईट आनी घालना आनी त्या प्रमाणे उदक सारकें घाल येवच्या वर्सा बरो फळ दितालो म्हणून आमी सांगता. कित्याक ईट उणो जाल्ल्या क्षणी फळ दिवचें उणें जाता. फुलां झाडांक तुमी पळयलें जाल्यार कळ्यांच्या झाडांक, मोगऱ्यांच्या झाडांक आमी तेदळा ईट घालनातल्यार फुलां जायनात. म्हणटा तांबडी जाल्यांत 5व्या दिसांत आनी आतां बोंगे येवनात आनी तेन्ना आमकां फुलां वणी जाता. तेन्ना आमकां कळीत जाता ताका परत ईट आमी घाली जाय. आमच्या जिवनांत तशेंच सौम्यान आमकां तें वर्त्या तरान दाखोवन दिलां. ही बिकेम ए मॅन ऑफ प्रेयर, मागण्याचो मनीस तो, ऑलवेज डुईंग द विल ऑफ द फादर. आपल्या बापाची खुशी तो करतालो. बापाची खुशी करच्याक ताणें केदाळे विंचल्लें जावन आसा. त्या खातीर तो म्हणटा कुर्सा जावन तो म्हणटा ही म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावन दी बापा.
ही काल्स तूं निवरताय तर निवरय, पूण म्हजी खुशी न्ही. तुका हांवें ती काल्स संपोवन तरा पियेजय आनी आमच्या तुज्या भुरग्यां खातीर हांवें म्हजो जीव दी जाय, हांव तयार आसा. पूण तुका जाता जाल्यार तूं निवराय, बट नॉट माय विल, इट इज युअर विल. आमी जायते फावटी कितें म्हणटा, म्हज्या कुशे प्रमाणें जावं दी. म्हज्या कुशे प्रमाणें जायनातल्यार म्हाका बेजार जाता. त्या देखून गजाळ आमी थोडे फावटी कित्याक आमचे संघ संस्थे जायते आसात. संघ संस्थांनी आमी वावुरता, पूण संघ संस्थांनी वावुरतनाय म्हाका एक अहम, म्हाकाय तो गौरव मेळो जाय, म्हाकाय ते वडपण मेळो जाय. कित्याक तो संघ संस्थांनी वावुरताय तर निस्वार्थ सेवा दिवच्याक तुवें त्या संघ संस्थांनी जॉयन जावचें. तुजेंत तुवें सांगलें जायचें म्हण न्ही. ताका आमी म्हणटा एखाद्याचें कुड्डेपण. तें कुड्डेपण म्हळ्यार हांवें सांगलें जायचंय, हांवें सांगलें सारकें. एक 50 जाणां आसतना 50 जाणांचे व्ह्यूज हांव चड जावन केदाळे आमच्या कोर कमिटीच्या मिटिंगाक केदाळे म्हणचें आसा, तुमचे व्ह्यू कितें आसल्यार तुमी दिया दिया. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी थोड्यांचे व्ह्यूज आमकां काडून सांगाता घाले जाल्यार भुवा परवायतारान कार्यां बरीं जातात, मात न्ही सुफळ जातात. आनी ताका म्हणचे आमी त्या वेळार फळां बरीं जातात. आनी तशें जाता आसतना सोम्याक कळीत आसलें, बापाची कुशी करतना बापाक सगळें कळीत आसा, त्या प्रमाणें ताणें नेमलां. त्या खातीर आमच्या जिवनांत देवाचें विशेश योजन ताणें दिल्लें. त्या योजनाक आमी सहकार दिवंक आसा. वी नीड टू गीव कॉपरेशन. सहकार दिवंक आसा. आनी एक वेळो तो सहकार आमी दिना, तें योजन निर्फळ जाता. आतां एक ब्रिज बांदूंक ताका गोवोरमेंटान पयशे सँक्शन केल्यार मात तें ब्रिज बांदयत. आनी ताका जाय जाल्यार इंजिनियर बरें नेमाक केलें जाल्यार आनी ताचें सुपरविजन केलें जाल्यार बरें ब्रिज बांदयत. ना तर कितेंय जाता गे ना गे, पयशे येवनात म्हणटा, कितलेशे वर्सां तशें दवरतात. कितले डिफिकल्टी जावन दी, कितले कश्ट पब्लिकाक जावन दी, तांकां तें पडोवन वचना. कित्याक तें पडोवन वचना म्हळ्यार तांकां तांचे स्वार्थ मात गोत्त शिवाय दुसरें कळीत ना. तांची खुशी जाय जाय, तांच्या खुशे प्रमाणे तांकां मेळत जाय, तांच्या खुशे प्रमाणे इतलोच लाभ मेळत जाय, इतल्यान कट ऑफ मेळत जाय, इतल्यान ताका वचत जाय, इतल्यान ताका वचत जाय. ताच्या उपरांत तें आमी करूंक तयार आसा. तांतूय तें अर्दें कुरें केल्लें. त्या देखून आमचीं कामां, जायते कामां थोड्यांनी म्हणचें आसलें, हे कोरोना वायरस आयिल्ल्या वेळार एखादो वेळा आसले रोड आनी पुरा कितले खाली आसले, त्या दाळा ताणें बरीं कामां, त्या दाळा काम केल्यार जाताय. बऱ्यांतलें बरें काम करचें पळय. हें आतां काम केलें ताचे वयल्यान एक रोडाचें काम केलें जाता, ताचे वयल्यान एक गाडी वता, तो रोड थंयत घाल्ली इल्ले दामार घे, इल्ली सिमेंट घे, थंय पुरवता आनी परतून पडटात, परतून आनी एक बजेट. कित्याक म्हळ्यार हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी आज वावरना. म्हाका तें कितलें मेळ्ळ्यार पावना, आनीक मेळों दी, आनीक मेळों दी, आनीक मेळों. स्वार्थीपण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, स्वार्थीपण हें आमी सांगता, परत परत सांगल्यार कोणाक समजता ती मात थोडीं ते देवबिरांतीचे आसात बळे, तांकां मात समज. कोण ते देवबिरांती नात हांवें केल्ल्यान जाता म्हणल्यार मनीस तें केन्नाय समजून घेना, केन्नाच समजून घेना. पळयात तुमी, त्या देखून आज आमच्या भारताची स्थिती अशी जावंक कारण इतलेंच, आमचे कडेन उठळ ना म्हण न्ही, आमचे कडेन संपन्न ना म्हण न्ही, आमचे कडेन कितें कितें ते मुखारसून वचोंक आमचे राष्ट्र ग्रेस्त ना म्हण न्ही, पूण ग्रेस्तकाय थोड्यांनी मात गिळ्ळ्या शिवाय हेरांक ती दिवना. हेरांक कशेंय आसूं आनी कांयच पडोन वचना. एक्झॅक्टली आमी बायबलान पळयलें जाल्यार आमची परिस्थिती कशी म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस आनी गेटी लागीं आसचो भिकारी लाजार. ग्रेस्त मनीस आनीक एक ग्रेस्त जावंक, ग्रेस्त जावंक, ग्रेस्त जावंक. म्हाका थोडे फावटी भोगता हे मनीस ग्रेस्त जावंक म्हण चिंता. हांच्या काळजांत आनी हांच्या मोतेंत खरो संतोश आहा गे. पयशे संतोश हाडूंक साकना. परच्या टॉकांत हांवें सांगलां, हांव सांगनासलो, एकलो मनीस सांगतलो हांगा म्हजे कडेन जायते आसले, नातले कांय नातले जाल्यार हांव कितलो संतुश्टी आहलो पळय. आज जायते आसा जाल्यार कितलो संतोश आसा म्हजे थंय. लोकां थंय तशेंच आयलां, पूण ती आपलीशी आशा आसा पळय, ती म्हाका जाय जाय, इतलें म्हाका मेळत जाय म्हणल्यार आशा ती कित्याक गे म्हळ्यार आमी हेरांच्या उदारगते खातीर देवाच्या कुशे प्रकार चलान हांव आमची खुशी आमकां जाय जाल्यार बरी करन आमी चलता. त्या देखून जेजून कितें केलें, आपणाची खुशी न्ही, आपणाची खुशी जाल्यार तो म्हणटा आसलो, कुर्चार हांवें कित्याक मरत जाय, इतल्या म्हज्या परजे खातीर हांवें एकल्या कित्याक मरत जाय.
दुसरे कोण येवन घेवन दी ताणी पातकां करची आनी हांवें ती पातकां बक्षाणें दिवच्या खातीर म्हजें रगत व्हरोवचें आनी म्हजो जीव दिवचो. बापाची खुशी तो समजून घेतलो. ऑलवेज डुईंग द विल ऑफ द फादर. तिसरें ताजे व्यक्ती तूं पळयलें हे मॅन ऑफ कन्विक्शन. जी कितें ताच्या जिवनांत ताका करूंक आसलें तें ताका क्लियर कळीत आसलें. ताच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार हर एका वेळा आपलो बापान दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण करच्या म्हणसर आपलो बाप म्हाका ह्या संवसारांत खाण व्हरचो ना ताका कळितालें. त्या देखून तो त्या दोणीर न्हिदता आसतना बरें वारें वादळ आयिल्लें आनी सीस घाबरलें आनी ताका उठोवन म्हणा लागलें, सोम्या आमी बुडोन आसा, आमकां राख, आमकां बुडानांतल्या बरें पळय. आनी ह्या वेळार तो उठलो, सागोराक म्हणा लागलो शांत जा. आनी सागोर एकच त्याच घडये ताका आयकलो शांत जा म्हणा लागलो. मोगाचें न्हू. आनी ह्या वेळा सोम्याक कळीत आसलें ताचो बाप खंयचेय वारें वादळ येवं दी ताचें मिसांव संपूर्ण करिनासतना ताका तो व्हरचो ना. ताचेंच म्हणलें थोडी सेल्फ कन्विक्शन ताका आसलें. आपणाच्या जिवनांत तो चिंतालो हें म्हज्या बापान म्हाका दिलां, हें म्हज्या बापान त्या प्रमाणे चलोवन व्हरता आसतना हांवें त्या प्रमाणे सांगता बापा सांगता एक जावन तें संपूर्ण करच्याक हांव तयार आसां म्हणल्यार जिनसार तो आपल्या जिवान जियेतलो. ताणें जें कितें केलें तें मात्र प्रसार केलें. ताच्या तें केदाळय तें खापाटीपण म्हणलें एक नातलें. तो केदाळ म्हणटालो हांवें हें केलां, म्हज्या बापान दिल्लें तें मिसांव त्या प्रमाणे हांवें केलां. जें हांव कितें करतां तें म्हज्या बापान नेमलेल्या प्रमाणे हांव करतां. त्या देखून खापाटीपण सोम्या तें केदाळ नातलें. तें तो देवाचो पूत. तो देवाचो पूत जाल्यार मनशा सैमांत आयिल्लो. मनशा सैमांत येता आसतना कापाटीपण आपणा तें नासतना हेरांक तो थोडे फटी म्हणटालो तुमी कापाट्यान कित्याक अशें करतात, तुमी कित्याक लोकांक त्रास दितात. जायते फटी आमी हें चिंतिना. आमी सांगता हेरांक आमी सांगता आसतना आमी तेंची हें ना. ताका तेजेचो म्हणटालें अपुरबाय तरान सांगता तें पारिजेव जें कितें तुमकां सांगतात तें तुमी करात, जें कितें ते येतात तें करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार आयच्या संवसारांत अशें घडटा की आमी चिंता कितलेय आमी मिडियाक फोकस आसल्यार आमी थोडें करचें कोणाक कळीत ना म्हणल्यार बरें आमी करता, गुपीत करता. पूण सोम्याक कळीत नाय, आमच्या देवाक कळीत नाय आमी तें कितें गुपीत करता तें तो पळयनाय. त्या खातीर तो सोमी कितल्या अपुरबाय तरान म्हणटा तुजे दोळे विकाळ जातीत जाल्यार तस्सो तुज्या जीव कुडीक दिवचो उजवाड आनी तेच विकाळ जातीत जाल्यार कितलो भयानक जावन नजो तो काळोख, कितलो भयानक जावन नजो तो काळोख. त्या देखून थोड्यांचे मायंड्स एसे स्क्रुपलस जातात की त्या मायंडांत कांयच बरें तांकां दिसना. हर एक गेल्ल्या कडेन तांकां जागो कांय. लेकीन हांवें हाचे पयले फावटी एग्जाम्पल दिलां. तांकां एक देवासपणाचो जागो जावंक पुरो, एक बरी परब आचरण जाता जावंक पुरो, पूण ताच्या माथ्यांत आसा पळय तें रिवेंज तें वचना. प्रतिकार तो ताजो ताका जायनातलो मनीस आयलो जाल्यार वच चेड झगडटा कित्याक म्हळ्यार ताचे मतीन तेंत बरें नासा. काळबण ताचो दोळोच विकाळ, ताच्या दोळ्यांत भरला काळोख. तो काळोख खंय गेल्यार तेंच तो पळोवंक सांगता. त्या देखून हांव थोडे फुडें म्हणच्या आमचो लोक कळीत आसून कळीत नासतना थोड्या वायट जाग्यांनी वेता, नाका जाल्लें करूंक वेता आनी म्हणटा हांव थंय गेलो म्हाका बरें जाता म्हूण गेलो. खोट्या जाग्याक तूं वेता आसतना बरें कशें जावचें? बऱ्यान आनी खोट्यान सांगाता वचोंक जायना म्हणटा संपाव. त्या देखून देवासपणाच्या जाग्यार खोटेपण काडून तूं आयलो जाल्यार देवासपण तुका बरें करूंक सांगता, पूण तुज्या काळजांत तें खोटेपण तूं दवरत आसा जाल्यार कोणें काडचें तें. आनी वायटाच्या जाग्याक तूं वेता आसतना ऑटोमॅटिकली थंय 10 जाण वायट करचे आसात, तूं एकलो अपट्ट मनीस वेताय 10 जाणांची नेगेटीव एनर्जी तुजेर पडटा. नो हांव बारी स्ट्रॉंग, हांव घट. त्या देखून जायत्या जाणांक हांवें म्हणचें म्हाका तें करिनासतना रावंक जाता गी, हांव पियनासतना रावतां गी, हांव आमाल पियना पूण तांचे वांगडा बसता.
मागीर तांचे वटू बसोन 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 इल्लें साकोन साकोन मागो तांच्या की चड वसागता. त्या देखून आमी खंय वेता आसतना खंयच्याय जाग्यार वेता आसतना आमी पळोवंक जाय. कितेंय जाता अणकुरा रेड्या बरें आमी कितेंय केल्लें जाता, कोणाक हाडल्यार जाता म्हणल्यार बरें आमी वचून आमकां आसा एक नीज देव, तो क्रिस्त. ताचे व्यक्तीत पळया, ताणें जें कितें केलें तेंच ताणें हेरांक सांगलें. तें हेरांक ताणें कितें सांगलें तें ताणें केलें. आपल्या जिवनांत तो जियेलो. ही लिव्ड वॉट एवर ही प्रीच. पळया इतल्या पुरबायतरान ही लिव्ड वॉट एवर ही प्रीच अँड ही प्रीच अँड ही लिव्ड. वायस वर्सा भारी सिंपल. आनी तशें जियेल्यार मोगाचे न्हू आपुरबायतरान संतोश उल्हास आमच्या जिवनांत आमकां जिवंक जाता. पांचवो व्यक्तित्व ताचें सर्वीस मायंडेड मॅन. सेवा. और एकल्याच्या जिवनांत जें कितें कोण विचारता ताका जाय जाली सेवा ताणें दिल्ली जावन आसा. पळय ताच्या पब्लीक परगट जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार हर एक कडेन लोक येवन ताका म्हणटा म्हाका गूण जावंक जाय, म्हाका दिश्ट जाय, म्हाका कोडकाराक नितळ जावंक जाय, हांव आरिगार म्हाकाय नितळ जावंक जाय, म्हजे आर वचोन म्हाका सोलोवंक जाय. कितें सकडी ताणें विचारलें तें ताणें विचारनातलें ताणें दिलें. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय सेवा मनोभाव केदाळ तो आसलो. तो सेवा मनोभाव तो हेरांक दिवनूच आसलो. आनी अशें आसता ताच्या जिवनाचे सेवा मनोभाव आमी आमच्या व्यक्तित्वांत घेवंक आसा. आतां व्यक्तित्वांक तुमकां कित्याक सांगता गे म्हळ्यार ह्या व्यक्तित्वांत आमी ताचें व्यक्तित्व घेवन आमी सोम्या बरीं जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां. आमकां आपोवणें दिलां जाल्यार कित्याक आमकां आपोवणें दिलां? सोम्या बरीं जावचें व्यक्तित्व आमी घेवच्याक तें आपोवणें दिलां. ना तर ताचें व्यक्तित्व आमी समजून घेयच जाय म्हणना. पूण आमी सोम्याचें नांव काडटा आसतना सोम्या बरीं जावच्याक आमचें अत्रेक जाय, आमचें काळीज तशें जाय. आनी त्या प्रमाणे जाता आसतना सोमींत आमकां ताच्या वर्त्या अनभोगांत लागीं सरयता. ताच्या बदलाक आमी सोम्याचें कितें व्यक्तित्व आमी घेना. आमी कितें म्हणटा आमी कितें केल्यार जाता, सोम्या बरीं जावंक पेसाडटा ना. सोम्याचें व्यक्तित्व समजून घे. ताचो सेवा मनोभाव, ताचो त्याग, ताचो सॅक्रिफायस ताच्या जिवनांत हर एकल्या खातीर वेळ आसलो. धांवी तो धांवतालो. मात्र न्ही ताच्या जिवनांत कोणीय ताचेर विचारल्याक ताणें ना म्हणलें आमी पळोवंक शकना. त्या प्रमाणे तो सगळो लोक थंय येवन ताचे उतरां आयकता, ती सुवार्ता आयकतालो. आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो ह्या लोकांक घरा धाडूंक जावचें ना, म्हाका तांची बिरमोत दिसता. भुकेल्यान तें तानेल्यान तें तांकां कितेंच म्हणे आमी दिवन धाडीत जाय. सीस म्हणूंक लागले आमचे कडेन कितें आसा तांकां दिवंक? आमचे कडेन कांयच ना, हें पावचें ना. आमचे कडेन आसलें तें खंयचेंय पावचें ना. कित्याक तें आमच्या लौकीक काणा विशयान मात चिंतताले, शिवाय सोम्याचें व्यक्तित्व तांणी समजून घेवना. एखाद्या सोम्याचें व्यक्तित्व तांणी समजून घेतलें जाल्यार सोम्याचें उदार काळीज तांकां कळीत जाल्लें जाल्यार ते म्हणटाले आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणल्यार कांयच ना. आमचो सोम्या अजापा करचो. खंडीत जावन तांकां तो जेवण दितालो, खंडीत जावन तांकां जाय जाल्यार खाण तो दितालो. आनी ताच्या बापा कडेन ताणें विचारल्यार तसो बाप ताका ना म्हणचो ना. त्या देखून पळया सोम्या म्हणूंक लागलो त्या भरक्या कडेन कितें आसा तें हाडून येया. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाडून येया. ते देवाक आर्गां दिली. देवाचो उपकार पडलो आनी म्हणूंक लागलो देवा ह्या लोकांक जाय जाल्यार खाण तुंत दिवंक शकतालोय. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तें आमची सेवा मनोभाव. जायत्या जाणांक आमकां कळीत जायना. हांव थोड्यांचें पळयल्लें आसा. देवा कडेन मागता आमी, फादर म्हाका फादर तें करा फादर, हें करा फादर. ताका थंय सीट मेळचें फादर, हांगा हें मेळचें फादर. जाल्ल्या उपरांत हांवें एका भुरग्याक सीट जावच्या खातीर जायतें आमी मागिल्लें हांगा आमच्या. हांव एकलोच मागार आमच्या सगळ्या देवाजवणां आयिल्ल्या सगळ्यांनी मागोवंक सांगता. आनी मागिल्ल्या उपरांत कालच्या दिसा हांव विचारलें ताका सीट मेळ्ळ्या गे. मेळटाली म्हूण सांगलें मेळ्ळ्या. वय फादर ताका ताती ती सीट मेळ्ळ्या. अरे एक आर्गां पाठोवचें देवाक तुमी करून न्ही गे. म्हाका एक भारी सरप्रायज दिसलें. तशें म्हणटाना एकलो म्हणलो तांणी केदाळे तशें केल्लें ना फादर, तांकां तें कळीतच ना. म्हणलें म्हाका मेळोन हांव सांगता तांकां. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना तर आमी तें करीत जाय. जें जरूर म्हणलें आसा तूं बरो जालोय, तूं गूण जालोय, तुजी दिश्ट मेळ्ळी, वच आनी देवाक काणेक हाडपी. व्हडली काणेक तुका नाका, एटलिस्ट एक मीस
आतां थोड्या जाणांक म्हणोका मिसिल्यांक कितें मेळटा तर तुवें कायल्याक म्हाका सांगलें कित्याक तें म्हाका सांगता तूं कळीत आसलें अकलाच वखताना कळीत आसलें ताकाच पुरो संपूर्ण जाल्ले उपरांत तुका पडोन वचना कित्याक म्हळ्यार आनी एक गरज जाय त्या खातीर आमी आमच्या देवाक सरळपणे जेजूक कितें यूज केलां गे म्हळ्यार आमच्या फायद्या खातीर यूज करनासो आमी फायद्या खातीर इट इज यूज एंड अब्यूज आमी सोम्या सांगता एक जावन जियोंक जाय त्या खातीर ताचे सेवा मनोभाव आमच्या जिवनांत आमी जियेल्या तर खंडीत जावन हेरांक आमी कुमक करतले काल सांजेच्या वेळा एका गेल्ल्या वेळा ती म्हणा लागली म्हणल्यार तुमचें टेन्शन आतां उणें जालें न्हय पुताक एक काम मेळ्ळां न्हय आनी सदांच ते करंदायन रावचें नाका ना फादर आमच्या पुता बरें काम मेळ्ळां फादर कितेंय जावन भारी बरें आसा फादर पूण तुमकां आमी सांगता फादर जायत्या लोकां कडेन आमी गेल्ले तांकां सकत आसली तांकां करी येता आसलें तांच्या अंडर तें आसलें जाल्यार तांणी दोळे उक्ते करून आनी फादर तांणी म्हजो पूत वेता आसतना थोड्यांनी कांयच नातल्या बरें तांकां कान उडयल्लें आसा येवचें नाका म्हणलें आसा खरी नान फादर ते हांव म्हळें ह्या मनशांनी केल्लें जाल्यार कितलो संतोश भाव येते आहलें तांकां त्या वेळार तांणी म्हळें म्हज्या पुतान अप्लाय केल्ल्या उपरांत ताच्या सांगाता शिकिल्ल्यांनी थोड्या आमच्या बेंगलोरच्या भुरग्यांनी ताचे कडेन विचारलें आमकां कितें हेल्प करताय गे तेन्ना ताणें सांगिल्लें इतल्यान व्हडल्या सालारीक तुमकां मेळचें ना पूण मिडियम सालारीक जाय जाल्यार हांव उलयतां ती म्हणा लागली ह्या आमच्या भुरग्यान प्रयत्न करन ताचे कामाचे मस्तुपाटी पडटा आसतना त्या वेळार त्या भुरग्यान 500 जाणांक त्या कामाक लायिल्लें आसा एका मनशाक सांगून त्या मनशान इल्लें घेतल्यार जावंक पुरो घेना म्हण हांव सांगना पूण हाणें कांय ना हो निस्वार्थ सेवेंत हो म्हणा लागलो जें कितें तांकां गरज आसा म्हजीच गरज तांकां आसा म्हूण म्हाका कळीत आसा ह्या तरणाट्यांक तांच्या घरांत कितले कश्ट आसात त्या खातीर तांकां ताणें कामाक लायलां आनी ती म्हणा लागली आमचो पोतो आमकां भोव खुशी भोगताली कित्याक की म्हळ्यार तांचे कश्ट तो समजून घेतलो तांचे कश्ट ताका समजले पळया आमी हेरांचे कश्ट समजत आसतना आमचे कश्ट सोमीन तळू करता त्या खातीर केदार म्हणचें आसा आमी हेरांच्या गरजांक पावोंक जाय जाय ते वटेन आमकां तें कळना आमी चिंता आमकांच ल्हान भुरगीं आसात काल एका शॉपाक गेल्या दाळा हांवें म्हळें थोडीं ते आमच्या वकलाची थोडीं भुरगीं आसात तांकां एक 4 पाठाकी दी आतां दसरा तांकां थोडे पुटोंक दी म्हणटा तो म्हणा लागलो फादर एक न्ही 3 पॅकेटी व्हरा फादर म्हणा लागलो 3 पॅकेटी व्हरा कांयच तुमी दिवचें नाका तुमी 3 पॅकेटी व्हरा आनी त्या प्रमाणे तांकां दिया ती संतोश पावोन दी म्हणा लागलो ओ तांकां दिता आसतना तांच्या मुखार म्हळ्यार एक संतोश पळय ल्हान नेणटी कांय वचना मोगाचें न्हू आमी वेता आसतना एक ल्हान वस्त त्या भुरग्यांक दिता आसतना त्या भुरग्यांच्या जिवनांत कितलें बरें पड आनी ती उपरांत दिवंक शिकतात कित्याक ताणीं घेतलां उपरांत ती दिवंक शिकतात एका थोडो दिवंक शिकनातल्यार तुजें उदारपण तुवें दाखयलें न्ही तुजें उदारपण तुवें दाखयलें तांकां कितें उणें आसा हांवें कितें व्हरत जायना आमच्या घरा आमचो एकलो कसीन भाव येता तें प्राय जालें आतां तो बैल्या घरा मास्कातान आसतना थाण च्या कर निघतालो खंय सांजेच्या वेळा च्या कर आसतना थोडे जाण ताचे कडेन येवन म्हणटाले खंय आज फूल पयशे ना म्हजे कडेन तो म्हणलें कितले आसा तितले जायत व्हर व्हर कान पिये संतोश पाव दादोशी जा कित्याक म्हळ्यार तो एक कॅरिस्मॅटीक मुवमेंटांत त्या वेळार 2 रेतेरी गेल्लो आनी जायतो मागण्याचो मनीस भाव सादो अपुरबायचो मनीस देवान ताचो बरो हात धरला मोगाच्यान ताच्या भुरग्यांक बरें काम दिलां देवान ताचें तें दान ताचें तें उदारपण आजुनूय तो खंयच्याय घरा वेता आसतना त्या प्रायस्तांक जाय जालें इल्लें खाण घेवन तो वेता खाण घेवन तो वेता कसले सवय येता आसतना खाली हातांनी तो येवचो ना त्या देखून आमी ल्हान आसतना थंय आमच्या घरा तो येतालो आमी राखोवन रावताले केदाळा हो आमचो धाट्टू येता गाय म्हज्या मावशेचो पूत केदाळ तो येता गाय ते दाळा आमी ल्हान आसतना आतां आमी इतले वाडल्या आतां सयत तो एक हाडून येता आनी ते पॅक पळयले लक्षण हांव घरा गेल्यार केदाळे हांव मागीर सरतां आयिल्लो की धाट्टू पळय तें ताच्यान पॅक पळया एक निस्वार्थपणांत हेरांच्या जिवनांत आमी भागीदार जावचें जायते वटेन आमकां कितें संवय करताय व्हरन 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 त्या खातीर हांव थोडे वटेन सांगता तुमी केदाळा दिवचें सायब सकाळी ही सरतात मात तुमी दी हा म्हणून इदी आमच्या बार्लार भुरग्याक हांवें सांगलें
सगळ्यान ते म्हाका दी, म्हाका हें जाय तें जाय खावंक जाय म्हण विचारताय. तूं केदाळे एक आशिल्ल्यांक एक चॉकलेट म्हण दिला हांवें तुवें, तुज्या जल्मांत एक दिवचें देवान पुट्टू वनांगे म्हण विचारलें आसा. कित्याक आमच्या जिवनांत तशें आसा, गिव एंड टेक ना म्हणना हांव. सान फ्रांसीस असीस म्हणटा तुवें लज नासतना म्हाका जाय, पूण हांवें केदाळे म्हणचें आसा देवाक कळीत आसा त्या प्रमाणे आमी त्या काळार मागोवंक आसलें. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार फ्रांसीस असीच्या काळार तुजो उपाय नासलो. आज आमी त्या प्रमाणे माग जाय म्हणना. हेरांच्या कश्टांक आमी पावतना देव आमचे वाटो उक्तो करता. हेरांक आमचे कडेन आसलें इल्लें तरी इल्लें काल्याक लागून हांवें सांगलें तुज्या कडेन आसा म्हणून अनावश्यक तूं खर्च करशी जाल्यार मेळिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक तूं दिशी जाल्यार ती तुजी सूख जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाक खावग्याक आनी खावंक तूं शिकयताय. 4 जाण 5 जाण भाव आसात, तांणी आपल्या आवयक पळयतल्या बरी तूं एकलें पळयताय. तांची रेस्पॉन्सिबिलिटी काय आसा ना, तांचे कडेन जाय तें आसा वदर पूण तें अरे रेस्पॉन्सिबिलिटी खरीचें न्हय. आवय जिवांत आसतना त्या आवय कितें दिवंक आसा तें दिवचें न्हय. ह्या आवय कडेन कितें आसा तर तें ओके, ह्या ना ती दिना, तिचें आशिल्लें ती पुंजोवन दवरता भितर, तर भुरग्यांनी सोडूंक जाता. एकल्यान मात कित्याक पळय जाय, तुमी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेअर करूंक शिकोवना म्हळ्यार हांवें. तर आनी एका मनशाक तुमी रेस्पॉन्सिबिलिटी करूंक शिकना, जबाबदारी शिकनात, ती आमची चूक जाता. आमी जायते जाणां चिंतू बरो हांव एकलोच पळयतां एकलेन पळयतां, आस्ते विशयान हांव कांय उलयना. पूण हांवें म्हणचें तुजी जबाबदारी खंय गेल्या. एका आवयक फॉर एग्जाम्पल ती लिसीक आसा, तिका एक 20,000 रुपये खर्च आसा म्हयन्यास, आनी तिचे कडेन कितें आसा ती म्हणटा ती हांव काण दिवंक जायना, हांव तें दवरतां, म्हाका जाय तें हांव कितल्या वर्सां वंता म्हण म्हाका कळीत ना, तर म्हाका तें दवरून दवर. पूण आतां एका मनशान कित्याक ह्या आवय खातीर करची जाय? कित्याक उरिल्ल्या कडेन नातल्यार ओके, उरल्या कडेन नातल्यार आमी दिवेत. हांगा इल्लें उरोवन आवयच्यातलें कसं म्हणे उरोवन दिवेत. आतां हेरां कडेन सगळें आसतना तुजी जबाबदारी खंय आसा? तुवें कशें तें सोडूंक जाता? फाल्यां सगळें वांट्याचें हांव विचारूंकूच दिसना तुमच्या कडेन, हांव उलोवंकय उलयना त्या विशयान. पूण हांवें सांगचें एकच, म्हजी रेस्पॉन्सिबिलिटी काय आसा तें सोम्याची रेस्पॉन्सिबिलिटी. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें आसा तो ग्रेस्त मनीस त्या दुबल्याक आपले दोळे उक्ते कनसयत ताणें पळोवना. त्या देखून आमी कितें करता थोडे फावटी आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी विसरता. तुका रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा 1/10 टू द सर्वीस ऑफ द लॉर्ड. जायतीं जाणां आमी तें करिना. तें कशें फादर तें म्हणटा आसतना आमकां लेख घालूंक येता. म्हजें लास्ट इनकम पळयता, ह्या टायमार तुज्या कडेन बरें इनकम आसा, लास्ट दशांश म्हणटाना म्हजें इनकम सिंगल डिजिटाक येवन पावता. 5,000 गी 6,000 गी तांतले कितले वांटे करणी जाय. मोगाच्यान दरबस्त मापान देवान तुका दिता आसतना त्या प्रमाणे दिवच्याक सोम्याचे सेवा मनोभाव आमचे व्यक्तित्व आमी कर्ण घेवंक जाय. आनी दिल्ल्यांत आमी घेता. अपुर्बाय तरान सान फ्रांसीस असीस तेजे परबेत आमी एक जाता आसतना कितल्या मोगान तो सांगता, भावानो म्हजे कडेन कांय तुमकां आतां लास्ट मरचे कडेन दिवंक कांय ना, पूण आशिर्वाद आसा. तुमकां आशिर्वादांनी तो बरो. जें कितें आमी येदळ केलां तें देवानच आमकां दाखोवन दिलें. आनी मुखार तुमी कितें करी जाय म्हणून देव तुमकां उगडापान करो. पळया उगडापान करो. काल आमी ताल्लोर आसले, हांव ताल्लोरांत त्या फ्रांसीसाची मरणाची विधी करता आसतना हर शब्द कितलो अपुर्बाय असो. फ्रांसीस असीसीन आपलो उद्गारलो त्या मरणा पयलें. हांव सोम्या सांगता मरणां ती एक जावंक आशेता, संतोशान हांव सोम्या सांगता वचोंक आशेता. त्या देखून म्हणा लागलो भयणी मरना आतां जाल्यार तुवें येवन म्हाका ग्रास येत, आतां जाल्यार म्हाका तुवें वर येत. तो तयार जालो, आपलें मरण थंय ताणें तयार केलें, भियोना तो. आमी जकडे मरण येता म्हणटाना कितलें भियेता हांव न्ही. एक वस्त आमी सोडून दिवंक तयार येत ना, कित्याक म्हळ्यार जीव सोडून दिवंक आमी तयार ना. कसो म्हणे कर म्हाका वांसय रे पुता, कसो म्हणे म्हाका वांसय गो बाय. पूण फ्रांसीस असीस ताची वेळगडी लागीं आयले म्हण कळटा आसतना तो म्हणा लागलो, जें कितें आसा बाबा येलास तूं हांगा आसाय तुका आशिर्वादांनी भरता. सगळ्या भावांक आपय तांकांय म्हजे आशिर्वाद दी, तांकां हांवें बक्षिलां.
बऱ्या तरान तांकां बक्षिलां हांवें म्हणा लागलो. कितेंय सोडून हें घडलां त्या आमच्या वडतींत हांवें तांकां संपूर्ण बक्षिलां. जे कोण हांगा नात ह्या वेळा तांकां हें सांगा हांवें बक्षिलां. म्हळ्यार नितळ निर्मळ जावन सोम्याच्या त्या वर्त्या दायजांत मरणा उपरांत वांटेली जावच्याक फ्रांसीस आसीस आमकां व्हरता सेवा मनोभाव तें व्यक्तित्व जावन आसा जेजूचें. 5 व्यक्तित्वां आज तुमच्या मुखार हांवें दवरलीं. एक मागण्या सोमोनिस्तो जावन आसलो. देवाची खुशी करच्यांत तो संतोश पावलो. जें कितें आपूण करता तें कितें करता म्हळ्यार बरें कन्विक्शन ताचें तें आसलें. ताणें कितें केलें तें तो जियेलो. तें ताणें कितें तो कसो जियेलो तें ताणें सांगलें आनी तें कितें ताणें सांगलें त्या प्रमाणें तो जियेलो. ताचें थंय कितेंच कपाट पडनातलें मेळें पडनातलें सगळें नितळपण. आनी 5वें व्यक्तित्व जावन आसा वर्त्या सेवा मनोभावांत तो जियेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वापरबायचो दीस तुमकां मागता आसतना मोगाचें न्हू. ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेचो म्हयनो. काल हांव वेता आसतना एक 2-3 इगर्जे वेता आसतना सांजेच्या वेळार ग्रोट्टो लागीं आपुरबायतारान कितलो आपुरबायतारां मागतालीं. आमच्या घरांनी ग्रोट्टो आसात. आमी कितले मागता. हो म्हयनो रोजार मायेचो म्हयनो रोजारी मांत वसा रावा थंय बसा आनी मागा आनी त्या रोजार मायेच्या वर्त्या मजतीन आमचें जिवन आपुरबायेचें जावच्याक स्वामी तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. विनोद गांगुळे आनी तेच्या टिमाक तशेंच आम्हा सर्वांकी जाय जाल्यार भोव आपुरबायेचें पवित्र आशिर्वाद तो स्वामी आमकां दिवं दी. आमकां वर्त्या मोगान तो सांबाळून दी. चड आनी चड मोपान यथेश्ट मोपाचें फळ दिवच्याक आमकां तो आशिर्वादांनी बरोवन दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे आमेन.